अशें भावार्थाचो सो आम ते भावार्था आख्खें एक सायड दाखयताय तुमकां आख्खें आनी एक सायडी आमी सगळें तुमकां दाखयताय दोंगर बी सगळें. कसलो भावार्थ? भावार्थ मिन्स क्रिस्ती भावार्थ म्हणजे ऑन भावार्थी आनी भावार्थी लोक दाखयताय. सो अजून एक कंप्लीट जावन आनी आमकां कांय सजमोना म्हणल्यार तूं मातशी सांगपी ते गोट्याची. सो आमगे हिंगा आतां ही जोरी आमगेली हिंगा आख्खे आमगेलो एक स्नोमॅन येतलो हिंगा आख्खी आमगे विलेज येतली सिटी मागीर ते सायडी आमगे ते पॅलस येतली तेश कवर करपाक पॅलस मागीर तेश ऑन भावार्थी आनी भावार्थी थीम आसता आमगेली आनी मागीर थिंगा एक मार्केट प्लेस एंड डेजर्ट आनी आमगे शेत सगळें. शेत म्हणल्यार आतां शेत काम करपा लोक डिक्लायन जाताय सो तूं कितें म्हणटा सो तांकां कितें तूं एनकरेज करता? सो लोकांक शेतां वर्क करूंक जाय आमगे ग्रीनरी राखपा जाय आख्खी आनी एनवायरमेंट बरो दवरपा जाय. आतां ते डिवेलपर्स बिल्डर्स येवन ती शेतां बा पुरोवन घरां काडटा बिल्डिंग्स काडटा तेजे फाटीं कितें बंद करपाचें कशें दिसता तुका तेणी आनी शेतां पुरोवपाची न्हू बिल्डींग करपाची बट शेतां पुरोवन शेतां पुरोवपाची न्हू. हे तुमी शेत रोयलें तें कितें कितें रोयलां? पियाव ही तांबडी भाजी हे निरोल्यो होय पियाव आनी नाचणें गंव. सो हें तुमचें शेत जे तुमी सांगता की शेत राखून दवरपाचें आनी तें पुरोवपाचें न्हू. ना ना. मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर. And now we have reached to ROC and we have the Friends of Bandar. This creep is the most talked creep in Goa and it is always situated on the banks of Bandar. कितें बांदार म्हणटाय का? हय. आनी तुमी वर्साच्या वर्सा कोत्ता न्हू हें? वर्साच्या वर्सा कोत्ताय. आनी कितकोन तुमी आतां हितून कितकोन वयताय तुमी? आमी हितून ओड्याची वयताय नाल्यार पोवन वयताय भायर. And that is really amazing that they go to build that creep on a canopy, sitting on the canopy because it is quite very deep of his height. आणि कितले वर्ष झाले तुम्ही करताय? 4 वर्ष झाले. हे 4थें वर्स. तुमचो गोठो सामको गोंयान सगळ्या खुंयी गेले ते लेकार गोठो म्हणल्यार हिंगा म्हणटा ROC. होय कित्याक हिंगा आत न्हू तो बरें जाता करपाक. एवरी इयर तुमकां कितें न्यू करपाक दिसता. होय. हे फावटी तुमची थीम कितें? हे पाट आमी सृश्टीचेर केल्या बेश्टी. सृष्टी म्हणजे नेचराचेर केल्या सो कित कशें केलें तुमी? अजून रेडी जावना सो बरें कळना तें. ते मागीर तुमी चोवपाचें. हय. कित कशें केलां तुमी चिंतलां करपाचें? म्हणजे पट एक आमगे फादर न्हू फादर केविन वर्सा वर्स फादर कपलां आयल्या फादर केविनान हें वर्सा वर्स गूण हाडला सो आतां दीस इज द 4th इयर आनी आमी चिंतलां आतां फादरान एक विशू हाडला सो आमी रेडी करपाचें सगळें आनी त्या फादरान तो विशू मागीर घातलो ऑन 23rd तो विशू मेळटा आमकां. आनी तुमी आतां हे व्हड्यान वचोन सामकें कोत्ता सो त्रास पडना तुमकां? ना त्रास म्हणजे ही आख्खी तुमी जाणाय ही आख्खी फ्लोटींग क्रीप. Yeah, that is called the floating crib, right? I was missing the word actually. ही आख्खी फ्लोटींग क्रीप आनी उदक मातशें भुरग्यां चड आहा थोडे आम व्हडले भुरगे आहाय सो आमी ते व्हड्याचे व्हरून हें कोताय. सो त्या लेकीन अशें चलोन वचोंक मेळना आसतलें कित्याक ती लेक बरीच डीप आहा म्हण सांगता सो सगळे तुमी व्हड्यानूच वयता? व्हड्यान वयताय नाजाल्यार ते फ्लोटर केलो ते कोलमोट तेजे वचोन बसताय आनी ते सगळें सकयल वचना वेटान? ना ना ते थर्माकोल घायलो तेका. हय 100 mm 1 by 1 meter. आनी हे धाकटे भुरगे आहा ते तेंचे कसले कॉन्ट्रिब्यूशन तरी तेंगे आम फकत वयर तेंगे तेम हेल्प करपाचें कितें. हय हय. आनी गर्ल्स कितें करता तुमची? गर्ल्स आमकां सगळें हेल्प कोताय तेका वयतात धाकटे एश कोन्न घराक बी करपा हेल्प कोत्ताय एश कोन्न तेंगे धाकटे बारीक बारीक वस्तू बी कितें करता. तुमी ते कॅनोचेर बसोन थिंगा वचनाय उरता? केन्ना मात भात बीन एश कोन्न घालपाचें जाल्यार वयताय. विनाय तुमी पळत बी जाणा स्विमींग जाणा? हय. तुमी जाणा स्विमींग? ना नोको. सो तूं भिता वचोन? ना ना. वयता. ओके.
We wish Prudent Media a Merry Christmas and Happy New Year. And now we have reached to Kansali after a long day's journey, and these are the tough boys. And Kansali is a place maka dista ki all the three kings munta ki they had come to Kansali to visit Christ on the 6th of January. Te kite? It's a three king festival. The three king singing na it's a traditional, you know, poilinche halal no. So Kansali area munta. Kansali mula inga Remet muta. So is the place mula the chapel is right on the top. It's after Velsam. It's called Remet. So thinga is whatever the past halal no. Then whatever the tradition we follows over there on the 6th. Three villages ekta yata yani tinga fest kutate three rayanche munta. Three rayanche muta. So different places aata hai. So something thinga hoita hai. Three raised the three kings, right? Yeah, they are not the three kings. Actually, they are the three wise men. So actually, whoever Deva bole kon gelale no. So it's not a three kings. There were the three wise men. Okay. So the three wise men, the Deva Mapalas, whatever the past. So we believe in our Jesus Christ. So whatever that traditional over there, we are following the same tradition. So same way is happening on the 6th of Jan. Okay. This is a lovely crib, although incomplete. You all must have put a lot of efforts here. So how many days has it been that you are in this? It's almost a month. Almost a month, yeah. Okay. So whatever, no, actually zopa gele no, inga kiten kota no burge ata like some people are working. So ya hai te apna ke काम होते दिसाचे. So रात्रीचे टाइम मेटा त्यांना इन कोता है. थोडे आहे तो ऑटला काम होता है. थोडे dia professional like भाड्या माता आणि किती कोता है. थोडे अपना गेले म्हणजे बिझनेस घेन आहे. रातची कितकोन येता हिंगा तुमका फोकस आणि लाइट्स बी आहे. हॅलोजन्स आहे. ऑल ओव्हर हॅलोजन्स आहे. तर आम्ही रात्रीचे वर्कआउट करता है. सो आमचे नेबर्स आहे. तो नेबर्स म्हणजे आमचे वांच आपण आमचे फ्रेंड. तो आता सध्या बाहेर गेला. तो आमका लाईट दिता. सो आम तेगेले घरातले हे कोता या. सडनली ब्लॅकआउट जाय जाल्यार मागीर कित कोता कॅन्डल्स पेटयताय. ना उजो घालताय. व्हडलो उजो घाल तेजेर करताय. ऑन फायर होचे. ऑन फायर या इट्स लाईक अ राती को टेंट फायर करताय नो. इट्स अ पार्टी टाइप. इट्स लाईक दॅट. आणि तुमचे लास्ट टाइम आय रिमेंबर ते म्हणटा कंसावली क्रीब आसता तितून बिग फिशीज आसता म्हणून ते फिश तुमकां घालपाक अलाउड आसा? हय आमकां अलाउड आसा. आमी ते पोसताय न्हू एक्चुअली. आमी काय हाय नाही मान नाही काय ते. सो आमचे हे बेसिकली अशें कितें आहा न्हू पॉन्ड करता न्हू आमी ते आमगे एकल्या फ्रेंडा गेले तेणें ते बेसिकली थिंगा केलो आहा. सो तो एवरी येता पोसताय. ते आमगेले ते लास्ट 10 years बी जाले आसतले तेंच आहा तशें करून. ते बरें व्हडलें जालां न्हू. आनी ते म्हणजे एवरी इयर आनी तुमी सोडटाय ते तुमचें कितें हें कशें व्हॉट यू से लकी चार्म? या यू कॅन कॉल इट लकी चार्म ऑल्सो फॉर अस फॉर past 15 years. Okay. And what's the theme of this crib this year? So this theme म्हणजे न्हू आतां आमी कितें आहा न्हू आतां एवरी लायक इट्स आमी म्हणटाय न्हू कॅथलीक हिंगा कॅथलीक येयना लायक हिंदू मुस्लीम बी येताय. सो पर्टिक्युलर लायक एवरी ना कॅथलीक येताय. कॅथलीक येयनाय न्हू. कॅथलीक एवरीथिंग म्हणजे क्रिसमस इज बेसिकली फॉर कॅथलीक पीपल. सो इट इज नॉट लायक दॅट. सगळे हिंदू मुस्लीम इवन द किड्स ऑल्सो दे आर कमिंग. दे आर working with us and they are helping with us. It's not like that we are only the Christian we are working. It's not like that. Like to make all the people, all the villages people, all they help us. Okay. No, and what is the theme? Okay, this is like to celebrate Christmas with all the religions and brotherhood together. But what's the theme of this? No, actually, we want to show how much we have a unity. The youth, the today's youth, आमची युनिटी किती आहा यंगस्टरांमध्ये. लायक आता आहा न्हू जायते प्रॉब्लेम जाताय. आता तुजो पयले विलेजीन कितें आहा दुसरे कडेन न्हू प्रॉब्लम आसताय. कोण काय मिनिस्टर अशें करून आमगेलें कितें आमगे कितें गांवां कितें जाय. सो आम कोणाक हेल्प मागल्यार सगळे आतां युनिटी. सो तशें कोत्ताय. फॉर past 15 years वी आर मेकिंग दीस. सो आम कोणा सांगलें बाबा हे पावतलो ते म्हणटा आपूण पावता. म्हणजे आपल्याला टायम पडटा तशें करून कळ्ळें. सो हो क्रीब तुमची कॉम्पिटिशन आसा पार्टिसिपेट? इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन. इट्स दीस थिंग हांव म्हणजे आमगे युनिटी टफ बॉयज म्हणटाय न्हू आमी. सो तेका लागून आमी दाखोवपाक सोदताय. इट्स फॉर. आणि आता तुमचे इतले एक्सपेन्स खूब जाला आसतले तुमकां. सो ते जे मनी रेवेन्यू खंयच्यान येता? सो एक्सपेंडिचर आसता न्हू मोस्टली आमगेले फ्रेंड सगळे आहाय. सो आमचे इट्स आहाय ते इतले न्हू आनी जायत जाण आहाय लायक दे आर वर्किंग अब्रॉड. सम ऑन द शिपी गाय, सम आर वर्किंग ऑन द लँड. सो इट्स अ क्रिसमस टाइम. दे नोज that we are making the crib. They are sending whatever they are contributed from their salary, whatever they can give us a benefit. They are giving the benefit. Joy of giving for Christmas then. Thank you so much. Yeah, thank you very much.
We wish you a good and happy new year, Merry Christmas. And here we have the Komba boys who are so busy doing a small crib, which is of course very beautiful. Actually, they don't have pocket money, they don't have any money it seems to do the crib, and they're doing it best out of waste. And this is the candle which they use instead of glue. Can you believe it? Can you use wax as glue, man? Yeah, Lennon? Yes, yeah. We're boiling the wax, the pipe. Yeah. And here we have Stanley with us. Stanley, how many days you've been here doing this crib? Maybe I went somewhere to stay at my cousin's house. It is 4 days. 4 4 days. days. Within 4 days, you'll manage to do this. From where you got the sacks? Yeah, we borrowed it from those. Borrowed from the neighbors? Yeah. Oh, okay. Didn't steal anything, right? No. No. What is there underneath the sacks? See, there was a big tree which was cut down and all logs were left. Okay. We used the logs as mountains there. And we Who covered gave you all the idea? First, last year we did it with our cousins. Okay. My cousins taught me how to do that. And from where you all got the grass? We went to the fields that side. Oh, these are the planks from the fields. Yeah. Wow, man. So how do you go in the fields like this only? No, we take the hoe and we go. Okay. We dig it in and then we go on cutting it underneath. Okay. And it's like a big platform there. Okay. And we remove it and we bring it here. Okay. So how many of you all are here now in this group? Um, Boys group. Might be 10 to 12. 10 to 12. Half of them are not here. Today is holiday also. So but where are they then? And They'll be coming in the evening. yeah, they'll be coming in the evening. Okay. The whole day you all spend here doing the crib. Yeah. And what about your parents? No studies, nothing. Yeah, studies also 2-3 hours sometimes. Hours in the evening? Afternoon. Sometimes. Afternoon. Yeah, after all Christmas season now. Yeah, Christmas enjoy. Hey friends, the sun has set and our journey is over for searching for beautiful cribs. These were the young and enthusiastic boys of Salsit Taluka. Christmas is all about sharing love and joy. The youth in every corner celebrate Christmas, spending their fruitful time in making these cribs. It takes almost a month to complete the cribs. With this, we wish all our viewers a Merry Christmas and prosperous New Year.